फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनाची टिमीन एक स्पेशल ड्रायव्ह केलो अर्ली मॉर्निंग आणि हो ड्रायव्ह करचो कारण म्हणजे जे बोट्स चलता आमच्या हातून बेतीम एरियात ट्युरिस्ट बोट्स हाचेर खूप जेवण वयता म्हणजे केटरिंग जाता सो हाचेर आमकां इनपूट आयिल्लो की हे जेवण जे आसा ते नॉन अप्रूव्ड जाग्यार जाता म्हणून सो हे ट्रेस करपाक अर्ली मॉर्निंग आमी स्टार्ट केलें आनी जेन्ना तांकां ट्रेस केले ते अशेंच खंय भितरल्या जाग्यांनी विदाउट लायसन्स करता ते आमकां मेळ्ळे सो अशें करून करून आमकां 8 जाण आयज सापडले आनी 8 जाणांक आमी बंद केल्ले आसा विदाउट लायसन्स ऑपरेट करतले आनी हायजिनीक कंडिशन जेवणां जावं किंवा स्नॅक्स जावं वेगळे वेगळे आयटम्स हे करतले आनी सप्लाय करतले त्या भायर आमी दुसरे जे आमकां पनीर सप्लायर आसा तेवूय 1-2 जाण सापडले तांचे लेबलिंग इश्यूज आसलेले सो तांकां आमी नोटिसीस इश्यू केल्या सो मेन म्हणजे आमचो एक अपील जो आमी आयज करूंक सोदता तुमच्या माध्यमान की हे जे बारीक बारीक कोण घरान करता जेवणां किंवा स्नॅक्स करता आनी शॉपाचेर समोसा घालता किंवा बारीक कितें डोकला आयटम घालता तांकां सगळ्यांक हांव अपील करूंक सोदता की ताणें येवन कोणें परमिशन काडूंक ना जाल्यार FDAन येवन परमिशन काडून आमचे कितें नॉर्म्स आसा ते फॉलो करून चालू करचे खूप जाण अशें आमकां आयकूंक येता की बारीक बारीक शॉपांनी जेवणां घालता किंवा होम बेकर्स आसा जे केक्स करता ऑर्डर्स घेता स्नॅक्स ऑर्डर्स घेता अशे जायते लोक ऑपरेट करता आमचो लायसन्सिंग प्रोसेस सिंपल प्रोसेस सो येवन ऑफिसान तर म्हायती काडली जाल्यार 1-2 दिसान लायसन्स काडूं जाता पूण कोणेच विदाउट लायसन्स वा विदाउट परमिशन चलोवचे न्हू हाचेर आमी एक ड्रायव्ह आतां लॉन्च करतले आनी थ्रू आमकां जे सोर्सिसान आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां हांकां सगळ्यांक आमी चॅक करतले अशें आमकां कोण मेळ्ळे जाल्यार आमी तांचेर डायरेक्ट फायन घालतले कित्याक ऑलरेडी तुमच्या माध्यमान आमी तांकां अपील केल्लो आसा नेक्स्ट 1-2 विकान कोणा कडेन ना जाल्यार तांणी काडचे आनी ताच्या भायर जेन्ना ड्रायव्ह चालू जातलो आनी इन्स्पायट ऑफ आवर हे चालू कोण मेळ्ळे जाल्यार तांचे लिगल एक्शन जाता आमी आयज मेनली जो आमकां आमी पेनजीम स्टार्ट केल्ले कित्याक आमकां पेनजीम इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की असोच कोण घरान सान सामोसा सप्लाय करतलो म्हणून सो थिंगासान हे एक ते आनी दुसरो म्हणजे मागीर आमी बेतीन हे 2 आमच्या हे आसलेले सो दोनूय जाग्यार वचून आमी स्टार्ट केले आनी एज आमी ट्रॅक करतले खंय खंयसान येता सो फायनली आमी बागासान येताले एक कालंगूट सिकेरीसान येताले सो ट्रॅक करून हे सगळे वेगळे वेगळे जाग्यार वचून आमी तांकां नोटिसीस इश्यू केले कंडिशन म्हणजे ते कांयच नॉन कम्प्लायन्स असलेले बारीक खंय भाड्याचे हे घेवन ते विदाउट हायजीन करताले सो हांचेर आमी तांकां इमिडिएटली बंद करपाक लायले आनी आमचे सर्वेलन्स चालू उरतलो आमी 1-2 दिसांनी वचून परते चॅक करतले चालू बंद आसा काय कितें स्टेटस आसा घेवन आनी तांकां सांगलां करपाक जाय जाल्यार सारकें प्रॉपर किचन काडून तांणी करचें तसोच एक बिर्याणी वेंडरी बागांसान होच केटरिंग करतलो प्लस तो बिर्याणी करतलो ताकाय आमी फाटीं एक 3 म्हयने पयलीं बंद केल्लो आतां परते ते सेम कंडिशनान ऑपरेट करता म्हणून आयज तांकां परते बंद करून 25,000 तीग जाणांक 2 जाणांक फायन घातलेली आसा कितके शॉपा बंद केला 2 ती बिर्याणीची शॉपां बंद केल्या आमी आनी ताच्या भायर 6 दुसरे हे जे समोसा आनी केटरिंग हे करतले ते वेंडर सो टोटल 8 तांकां बीन सो कितें फायन 8 ना ते फर्स्ट टायम आमकां मेळ्ळां म्हणून तांकां बंद केल्ले आसा आनी तांकां वॉर्निंग दिल्ली आसा हे बिर्याणी वाले सेकंड ऑफेन्स म्हणून तांकां 25,000 फायन घातला